गोंय सरकार गोंयान कसो कोळसो हाडपाक सोदता हाजेर आमी तुमच्या मुखार सगळ्या गोंयकारां मुखार दवरिल्ले. आनी त्या दीस आमी सांगिल्ले की वेलसांव, कासावले, इरोशी ह्या इसोर्शी ह्या गांवांत आनी सांकवाळ ह्या गांवांत कशा पद्दतीन थंय लँड इल्लिगल लँड एक्विजिशन हे सरकार करता हे आमी तुमच्या मुखार दवरिल्ले. त्याच बरोबर आमी गोंय राज्याचो आदलो मुखेलमंत्री स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हाजोय आमी व्हिडिओ तुमच्या मुखार दवरिल्लो, जातून तो सांगता की गोंय राज्य हाणें डबलिंगाचो प्रोजेक्ट रिजेक्ट केला. ताणें सांगिल्लें की गोंयाक डबलिंगाच्या प्रोजेक्टाची कसलीच गरज ना. ताणें सांगिल्लें की कोण तरी दिल्ली 2 कंपन्यो ब्रायब दिता आनी दिल्लीच्यान हो जबरदस्ती डबलिंगाचो प्रोजेक्ट गोंयान लादपाचो प्रयत्न चल्ला. आनी कॅटेगोरिकली ही इज ऑन रिकॉर्ड वेर ही सेज दॅट डबलिंग ऑफ रेल्वे प्रोजेक्ट इज प्युअरली फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन. हे हांव उलयना, हे भारतीय जनता पार्टीचो आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर इज ऑन रिकॉर्ड. आमी ताजो व्हिडिओ जे ताणें एका प्रेस कॉन्फरन्सान ताजो जो व्हिडिओ आसा हो आमी आमच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर घातिल्लो. काल 24 वरां भितर फेसबुकाचेर ताका 3,90,000 लोकांनी तो पळयला. हजारांनी ताका शेअर्स जाल्या, लायक जाल्या. इंस्टाग्रामाचेर तो ऑलमोस्ट 2 लाखाचेर पावला. म्हणजे जवळपास 6 लाख गोंयकारांनी हो व्हिडिओ ताचो पळयला. आज आमी वास्कोच्या शारान आसा. काल मुख्यमंत्र्यान एक प्रेस नोट इश्यू केला. त्या प्रेस नोटान गोंय सरकार सांगता की रेल विकास निगम लिमिटेडान जो लँड एक्विजिशन ऑफ 0.6 हेक्टर्स जो कासावले, सांकवाळ आणि इसोर्शी गावान जो नोटीस जी आयल्या, इट इज प्युअरली फॉर बँकिंग आणि स्टेबिलायझेशन सपोर्ट टू सेफगार्ड द नियर बाय हाऊसेस. हा मुख्यमंत्र्याक आव्हान करता की हो जो तुवें प्रेस नोट पळय दिला and where you are saying that this 0.6 hectare is being acquired to stabilize the houses, मातसो तूं ह्या गांवांनी यो, वेलसांव यो, इसोर्शे यो, कासावले यो आनी थंय 300 वर्सां 400 वर्सां पयलींची घरां पळय. आमी 6 जुनाक तुज्या मुखार हाडिल्ले. थंय एका स्थानिकाच्या घरान वचपाची एंट्री सुद्दां बंद करून उडयल्ली. सो म्हाका दिसता हे गोंय राज्याचे सरकार हे फक्त गोंयकारांक फटयता. आनी जो पयर मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन जो आपल्या सोशल हँडलाचेर जो पोस्ट घातलो, जातून तांणी सांगलें की हॉस्पेट टू वास्को दा गामा डबलिंगाचो जो प्रोजेक्ट आसा दॅट वी आर अनवेलिंग, आनी तातूंत तांणी बरयलें की इट इज फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कोल. हांव आतांच जस्ट पळयतालो की खंयच्या तरी मिडिया चॅनलान ते मारला की मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन तो पोस्टूच डिलीट करून उडयलो आपल्या सोशल हँडला वयल्यान. तो आतां गायब जाला. सो हाजो अर्थ खंय तरी सरकाराक आज कळून आयला की तांची हिपोक्रेसी, तांची दुगलेपणां ही आज ओपन जाता. म्हाका दिसता विस्तारान आमचो विरोधी पक्ष फुडारी कसो कोळसो ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा भितर आयलो, कशें ताजे प्रमाण वाडलें हें तो तुमच्या मुखार दवरतलो. हांवें स्थानीक आमदार दाजी साळकाराचो स्टेटमेंट पळयलो. हे भारतीय जनता पार्टीचे काही कार्यकर्ते, काही गद्दार जे काँग्रेस पक्षाचेर निवडून आयले, काही अपक्ष जांकां पक्षाचो कसलोच आधार ना, असले अपक्ष आमदार थंय म्हणल्यार ते बाबा खंयच्या पार्टेन आसा हे सुद्दां खबर ना अशे दोतोर शेटये बिचोलेचे तेय थंय आमच्या ऑफिसा मुखार आयले. म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन काँग्रेसीचेर काळे इंक आणि गोंयकाराचेर काळो कोळसो मारपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. दाजी साळकार त्या दीस थंय उलयलो की मनोहर पर्रीकरान म्हणटा तो प्रोजेक्ट ओपोज करूं नाशिल्लो. फायनान्सिसाक लागून तो म्हणटा ताणें सांगिल्लें की नाका, आनी आतां तो सांगता की सेंट्रल गव्हर्नमेंट खंय फंड करता. दाजी साळकाराक हांव याद करून दिवपाक सोदतां, हो कृष्णा सालकर 27 एप्रील 2017 जेन्ना टिळक मैदानाचेर वास्को पब्लीक हियरिंग जालें फॉर
dredging of approach channel and inner basin for capsized vessel at Murmugua Port Trust. आणि तातून हो कृष्णा सालकर पॉइंट नंबर 12 हे ताजी हेंका की जाला हे सनी सादी याद उरना म्हण ताका याद करपाक मातशें वाचून दाखयता. कृष्णा सालकरान थंय ऑब्जेक्शन घातला. He strongly opposed the plan of MPT to dredge the channel. He stated that the people of Vasco have effectively protested against the plan for dredging the channel. He requested the chairman to convey the sentiments of the public to the EAC and to ensure the coal handling is stopped and dredging does not take place. You are on record. You have asked for stopping of coal. He requested a government official to support Vasco locals and guide them. He stated that his young daughter is suffering from asthmatic cold. He says this has happened due to the coal pollution in Vasco. Almost all children in Vasco are suffering from health problems due to coal pollution. He stated the coal pollution only benefits corporate and not local people. He appreciates the effort of people who have come from out of Vasco to help guide and educate the public for public hearing. हे कृष्णा सालकराक ताची याद करून दिवपाक हांवें मुद्दम वाचून दाखयला, कित्याक तोच 2 दीस पयलीं सांगतालो ही वॉज इनडायरेक्टली सपोर्टिंग दिस डबलिंग ऑफ ट्रॅक. 2017 तुवेंच सांगला कोल्ड नाका म्हणून नाका, कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन नाका, कित्याक तुज्या चलयेक स्वता एस्थमॅटीक कोल्ड जाला म्हणून तूं यू आर ऑन रिकॉर्ड. आतां स्थानिक आमदार मुख्यमंत्री सांगता की टुरिझम वाडोवपाक लागून हे डबलिंग जाला म्हणून. ना आय फेल टू अंडरस्टँड. हांव गोंयकारांक विचारपाक सोदता, आज आमी जर बारीक जर अभ्यास जर करत जाल्यार कोंकण रूट जो आसा पळय ताजेर जवळपास डेली 14 पेअर ऑफ ट्रेन्स अप अँड डाऊन चलता. पेअर म्हणल्यार कितें? आता फॉर एक्झाम्पल मांडवी एक्सप्रेस जर मडगांवच्यान सुट्टा, सेम मांडवी एक्सप्रेस मुंबयच्यान सुट्टा. सो इट इज अ पेअर. अश्यो 14 पेअर डेली कोंकण रेल्वे रुटाचेर चलता. देर आर अबाउट 18 फ्रेट ट्रेन्स विच आर रनिंग. देर आर मल्टिपल एक्सप्रेस ट्रेन आणि मेल ट्रेन. ह्या दिसांनी तांणी ते वंदे भारत सुद्धा कोंकण रुटाचेर चालू केल्ली आहा. आता जर तर तुमकां समज जर तर टुरिझम वाडोवपा आशिल्लें जाल्यार तुमी ती वंदे भारत ह्या रुटाचेर कित्याक चलयली ना? फ्रॉम हॉस्पेट टू वास्को रुटार कित्याक चलयली ना? तर आणि वास्को आता आमी जस्ट हांव बसून पळयतालो ऑन दीस एक्झिस्टिंग रूट ऑफ वास्को साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचे जर आमी पळयत जाल्यार थंय डेली फक्त 2च ट्रेनी आहा पॅसेंजर ट्रेन्स. एक निजामुद्दीन, दुसरी यशवंतपूर. बाकीच्यो आर वीकली. फॉर एक्झाम्पल तिरुपती एक ट्रेन वता विच इज वीकली, वेलंकनी वता विच इज वीकली, झारखंड वता विच इज वीकली, सिकंदराबाद वता आठवड्यातल्यान 2 दीस, शालिमार हावडा एक्सप्रेस आठवड्यातल्यान 4 दीस. सो म्हाका समजना की हे कोंकण रेल्वे सिंगल रूट, याद दवरात, कोंकण रेल्वेचो सिंगल रूट ते दिसाक 14 पेअर ऑफ ट्रेन चलयतात. तातून जवळपास 18 फ्रेट ट्रेनी चलता. तातून कितल्योश्यो एक्सप्रेस ट्रेन जेन्ना सीझन पळय येता, जेन्ना चवथ आसतली, दिवाळी आसतली ऑर न्यू इयर, तेन्ना स्पेशल ट्रेन्सूय घालता कोंकण रेल्वे. सो कोंकण रेल्वे जर तर सिंगल ट्रॅकाचेर इतल्यो ट्रेनी जर तर दे कॅन ऑपरेट, वाय साऊथ वेस्टर्न रेल्वे रुटाचेर जेन्ना फक्त दिसाक 2च ट्रेनी पॅसेंजर वता तर डबल ट्रॅकिंग कित्याक जाय? सो द स्टँड वॉट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हॅज टेकन, डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर जो सांगता की बाबा आमी फक्त थंय टुरिझम वाडयतले विच इज फॉल्स. आणि टुरिझम कशा पद्दतीन वाडयतले म्हाका समजना. एमपीटीचेर फाटल्या दिसांनी क्रूज एक म्हाका दिसता जस्ट बिफोर कोविड एक क्रूज पॅसेंजर थंय आयिल्ली. ते कॅप्टनान डिनायड टू अनलोड द पॅसेंजर्स देर बिकॉज इट वॉज फूल ऑफ कोल. सो हे सरकार हो मुख्यमंत्री थंय टुरिझम कडले कोळसो दाखोवपाक हाडपाक सोदता. म्हाका दिसता हे आज ह्या सरकाराचे डबल इंजिनाचो जो हिपोक्रेसी आसा ही आज एक्सपोज जाल्ली आसा. काँग्रेस पार्टी इज ऑलवेज अगेन्स्ट दिस डबल ट्रॅकिंग. 2022च्या इलेक्शनाच्या मॅनिफेस्टोन आमचे लीडर श्री राहुल गांधीन सुद्धा सांगिल्ले आसा की वी विल नॉट अलाव गोवा टू बी अ कोल हब. आता कशा पद्दतीन हांणी लोकांक फटयल्या, गोंयकारांक फटयल्या. आणि जो मुख्यमंत्री सांगता की आम्ही लिमिटान काम करतले,
आमी कॅपा भितर काम करतले ते म्हाका दिसता विरोधी पक्ष फुडारी तुमच्या मुखार हाडटलो की कशे हे गोंयकारांक फटयता, कशे हे लोकांक फटयता. आज रेल्वे मिनिस्ट्रीन जो पोस्ट डिलीट केला, काल हांव ताच्या ऑफिसान उलयल्लो, वी हॅव आस्क्ड फॉर एन अपॉइंटमेंट एंड आय अपील टू ऑल द बीजेपी MLAs टू कम अलॉंग विथ अस. कित्याक तुमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन जायना थंय अपॉइंटमेंट घेवपाक. सो आय थिंक एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ गोवा वी हॅव आस्क्ड फॉर एन अपॉइंटमेंट. आमी रेल्वे मिनिस्टराक वील मेक शुअर that we have to bring it to his notice की आज गोंयकारांक हे डबल ट्रॅकिंग नाका, because this is purely for the purpose of coal. There is no other benefit to the state of Goa. टुरिझमाचो कसलोच बेनिफिट ना. हांवें तुमच्या मुखार दवरले की कितल्यो पॅसेंजर ट्रेनी ह्या रुटार चलता आनी सिंगल लायन जेन्ना कोंकण रेल्वेची आसा थंय कितल्यो ट्रेनी चलता. म्हाका दिसता आमचे स्थानीक सगळे लिडर हांणी खुबशे डेटा फॉर दीस कोल अंडर RTI मागिल्लो आसा. आमकां आजूच तो मेळ्ळा. वी वील स्टडी ऑन दॅट आनी म्हाका दिसता एज टायम कम्स दे वील एक्सपोज दीस गव्हर्मेंट ऑन हाव दे आर ट्रायंग टू फूल द पीपल. आनी एक लास्ट बिफोर आवर लिडर ऑफ ओपोजिशन स्पीक्स, फाटल्या दिसांनी काही महिन्या पयलीं आमी पळयलें की असोल्डेच्या गांवांत असोच एक थंय कोल टर्मिनल जाता म्हणून थंय एक बोवाळ जालो. स्थानिक थंयचो आमदार निलेश काब्राल जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो 2020 तेन्ना ताणें त्या प्रोजेक्टाक परमिशन दिल्लें. दिनार तारकर रिसोर्सीस प्रायवेट लिमिटेड हाणें असोल्डेच्या गांवांत जेटीज आनी बंड्स ह्या नांवाचेर थंय एप्लिकेशन घातिल्लें आसा. थंय ताणें मॅनग्रुव्ज इलिगली कट केल्ले आसा, जाका फॉरेस्ट क्लियरन्स ना, ताका CRZचे कसलेच क्लियरन्स ना, ताका फॉरेस्टाचे कसले क्लियरन्स ना. सो म्हाका दिसता आतां MPT वयल्यान हे सरकार म्हाका दिसता हिंटलँडान गांवांनी हो कोळसो व्हरपाचो आसा. जे आमी रेल्वे मिनिस्ट्रीचो जो पोस्ट पळयलो ताच्या वयल्यान इट इज क्लियर दॅट गोवा इज गोइंग टू गो, द कॅपॅसिटी इज गोइंग टू एनहान्स टू 43 मिलियन आनी हे केटर करपाक हो कोळसो आता हे गांवांनी व्हरपाचे आसा. हांव मागता आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक की ताणें कोळशाचो म्हाका दिसता आमच्या मुखार इन डिटेलान दवर. खास करून मुर्मुगांव तालुकान हाडपाक सोदता. आनीक सरकाराचो हेतू जेन्ना आज डबल इंजीन म्हणून म्हणटा, हे डबल इंजीन डबल धोका गोंयकारांक दिवपाक सोदता ओन्ली फॉर कोका. हे स्पश्ट जालेलें आसा. हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक सादारण जोरी तर जेन्ना हॉस्पीट टू वास्को हें डबल ट्रॅकिंग 360 किलोमिटर्स ऑड इंडियन रेल्वेन अनाउन्स केलें, तेजे नंतर गोंयांत बोवाळ जालो. आमच्या अध्यक्षान रेल्वे मिनिस्ट्रीक ईमेल केलें की आमकां अपॉइंटमेंट जाय, आमी गोंयांत कोळसो नाका म्हणून कित्याक नाका तें एक्सप्लेन करपाक सोदता. आयच्या दिसाक ट्वीट तेमी डिलीट केलो. आज प्रश्न असो आसा की आमी सदांच म्हणटा, सुरवातेक हांव म्हणटा की दाबोली एअरपोर्ट पडा हो एक गोस्ट एअरपोर्ट जातलो, दुबावच ना. आनी आज प्रयत्न हो सरकार करता वास्कोचो टावन एक गोस्ट टावन करपाक. कोळसो हाडपाचो प्रयत्न जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा कॅपिंग करतले म्हणून, हे एक्सपोज तुमच्या मुखार हांव एक जी प्रॉमिस आशिल्ली BJP सरकारान दिलेली आनी रियलिटी. सुरवातेक मनोहर पर्रीकरान सांगले डबल ट्रॅकिंग जावचें ना म्हणून. 2020 निलेश काब्रालान जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो तेणें सांगिल्लें की गोवा गव्हर्मेंट वील कॅप द कोल हँडलिंग. Notices were sent to companies, Jindal and people, namesake. तेज नंतर आज जरी तर चोयल्यार बर्थ नंबर 6 जो JSW चलयता हेजेर कॅपॅसिटी जो 5 मिलियन मेट्रीक टन आशिल्ले इज बीन रेज टू 15 मिलियन मेट्रीक टन्स. Presently this has been challenged by certain NGOs in the NGT. So सुरवातेक 2013 सो जो ऑन एन एवरेज 9 ते 10 मिलियन मेट्रीक टन आख्खे MPA हँडल कोताले. आज जरी तर चोयल्यार
government has given the green signal only for JSW to handle 15 million metric tons. आनीक आमी जेन्ना बोर्ड विधानसभेन करताले की हेजे सेस जे मनोहर पर्रीकरान 2% केलेले मागीर ते फ्रॉडंटली 0.5%चे देंवयले आनीक this comes to almost 4,000 crores of rupees. Still this is not been collected. म्हणजे गोंयकारान फक्त कोळसो खावपाचो आनीक दे आर ऑन लायक अ टॅक्स हॉलिडे. ह्या सरकाराक कापासतात ना, हो सरकार इज नॉट सिरियस अबाउट कलेक्टिंग द ग्रीन सेस which comes to almost 4,000 crores. हो इश्यू विधानसभेन आमी घेतलो. आज पासून सरकारान हेजेर पत्र तांकां बरयलें ना. बर्थ नंबर 7 जो पण आहा अडानीचो तेजेर कन्सेंट दिलोले आहा फॉर 5 मिलियन मेट्रिक टन्स. आता इंटरेस्टिंग पार्ट जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा कॅपिंग हाडटा जाल्यार जुलय 2025 डिपनिंग ऑफ मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्टाक एका EC दिवपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केला. ऑगस्ट 2025 जेन्ना आतां डबल ट्रॅकिंगाचो हो प्रयत्न येयलो जरी तो तुम्ही चोयल्यार द नंबर्स दॅट डॉक्टर प्रमोद सावंत सेज की आमी कॅप कोतले. JSW कन्सेंट जे 5 मिलियन मेट्रिक टन आशिल्ले when they had 5 million metric tons to handle, they have handled 10 million metric tons. This has been admitted. This has been admitted by the environment minister in the assembly. मुखेलमंत्री म्हणटालो ना हँडल केला मग एक्सेस. त्याच क्वेश्चनावरा वेळार आलेस सिकेरा म्हणटालो वय इलिगली हँडल केला आणि हेंचेर कांयच एक्शन ना. EC सस्पेंड केल्ली ना, कन्सेंट टू ऑपरेट रिवोक केलेली ना. Why? When they have done 5 million metric ton, they have abused it, gone to 9 to 10 million metric tons. Why no action against JSW? Why did Goa State Pollution Control Board is sleeping till now? Why are they sleeping? This is only because they are getting, Goa government is getting coca and Goans are getting doka. आज जरी तर तुम्ही चोयल्यार potentially 15 million metric tons of JSW plus 5 million metric tons of our private दुसरे प्लेयराचे उलयन अडानीचे 20 million metric ton. Question to the Chief Minister, what are your claims that you are capping this particular issue? आता मुखेलमंत्री जेन्ना सांगता 1 सप्टेंबराक तेणे स्टेटमेंट केलो की we will not increase coal handling, no more beyond permissible limit. हे त्याने स्टेटमेंट केला. आता एक्सपान्शनाचे सगळे वाढवत आसा. अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट 43.2 million metric tons is what is projected that will go from Mormugao Port Authority. Can you imagine? हेजे उदाहरण 10 टनाचे ट्रक 4 करोड 30 लाख ट्रक एक वर्सा भोंवतले. Can you imagine 4 crores 30 lakh trucks roaming with coal in the state of Goa, खास करून in the state of Mormugao, in the taluka. आज मुखेलमंत्रीन सांगपा जाय तेका केसली अथॉरिटी आहा to stop what permissible limit but EC मेळ्ळा. Does the Goa government have the chance? मनोहर पर्रीकरान 2017 पत्र बरयल्लें. कोणा बरयल्लें पत्र? युनियन मिनिस्टराक की हे परमिसेबल लिमिट पळय हा JSW चे बंद कर. तेम वाडोवन दिलें. ह्या सरकार जो पण डबल इंजिन म्हणटा तांकां कंट्रोल ना. आज प्रयत्न व्हेरी व्हेरी सिंपल आसा. डज द गोवा गव्हर्नमेंट हॅव एनी लीगल ऑथॉरिटी टू इम्पोज अ कॅप ऑन द सेंट्रल इलेक्शन ECs that have been issued by the central engine? आमकां दिसता एक कॉन्फ्लिक्ट कसो, एक फेडरल कॉन्फ्लिक्ट कसो बिटवीन MPA, between railways, between inland waterways and of the union government on one side and the Goa government on the other side. Mormugao Port Authority today is acting like a state within a state. हे कोण सांगता? हे लोकल आमदार सांगता. तांकां भितर एक्सेस ना, गेट बंद करता, दादागिरी करता. इट इज एज इफ इट इज एन एक्ट. आनी केन्ना जालें? 2017 जालें जेन्ना रिव्हर नॅशनलायझेशन जालें. This was all part of this
Sagarmala project. Today all our rivers are numbered like Kaidi. They are numbered. We have no control. And this government is only acting on the dictate of these crony capitalists. टुरिझमाच्या नावान जेन्ना हे सांगता आज गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हाची कसली मेकॅनिझम ना. When JSW has gone beyond these EC limits, that was 5 million metric tons, they have gone to 10 million metric tons. Have you sent them a single legal notice? What action have you taken against them? Have they, ती दादागिरी होते? They have no, so this is all completely, yes, सगळे आय वॉश, पाना पुसपाचो प्रयत्न. या सरकाराचो लक्ष्य हा गोंयांत 43 मिलियन मेट्रिक टन्स कोल हाडपाक. ना मुखेलमंत्रीन सांगचे हे ना म्हणून, ना मुखेलमंत्रीन सांगचे जे एक्सेस 15 मिलियन मेट्रिक टन JSW कित्याक दिले when they had only 5. And does Goa have the carrying capacity for all this? आज वास्कोकार कोविडाच्या वेळार कितें जालें? They suffered so many deaths due to lung diseases, especially people died. आणि हे प्रयत्न डायरेक्ट हांव सांगता फ्रॉम गोस्ट एअरपोर्ट टू गोस्ट टाउन. दिस इज द BJP's मॉडल ऑफ governance in the state of Mormugao. I fail to understand why several elected members today who were there in the protest that was held in my constituency in Chandor, गोंयांत कुडसो नाका सारखे एशको सारखे वॉकिंग कोताले तुये व्हिडिओ तुये सारखे एशको आमकां गोंयांत कुडसो नाका. आज सारखे ओके दोयेले गान आसताले थिंगा, दोयेले मोचे दोये पॅन्ट दोये शर्ट. आतां कितें जालें? कित्याक ओके हाय तुमी? कोणा बॅग मेळ्ळी? हे म्हाका दिसता हो प्रयत्न जो मुखेलमंत्री सांगता टुरिझम वर्सीस कोल, इट इज अ फॉल्स मॉडल. आमच्या अमित पाटकरान सांगलेले आसा. आज इफ यू आर प्रपोजिंग टू कॅप द कोल इन द स्टेट ऑफ गोवा, वाय आर यू गोईंग फॉर चॅनल डिपनिंग? जे कॅपसाइज कोल वेसल्स येवपाक आहाय म्हणून तू चॅनल डिपनिंग कोता. What is the reason for expansion of berth number 6 from 5 million ton to 15 million metric tons? Berth number 7 for Adani's operations. So yes, सगळे चोयल्या river nationalization specially is done only for coal. And जेन्ना 3 linear projectaचे जेन्ना 3 linear projectaचो जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचे सगळे येयल्ले, their observations were that there will be mass destruction through these 3 linear projects of highway expansion, of Tanmar, of coal coming in the state of Goa, because there are eco-sensitive zones, there is Western Ghats, all these basically आमचे forest, आमचो future एक गोंयकारपण एक काबार करपाक हो प्रयत्न ह्या सरकाराचो आसा. They could divert through the east coast, but they are coming here only because it is only because of profit. These crony capitalist companies are working only on profit. Because of that, ते आमचे गोंय पाड घालपाचो प्रयत्न करता. 2 लाख टनाचे वेसल हिंगा गोंयांत येतले. हो प्रश्न म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन सांगपाक जाय. अंडर which law can you cap when your Goa State Pollution Control Board is handicapped? Jenna they are misusing the from 5 million metric tons, the EC to 10 million metric tons. You have taken no action. And what assurances will you give that the existing violators have to punish Kotla Manon? Or this is another BJP Jumla? This is just another BJP Jumla. As I strongly say that जे पण मुखेलमंत्री सांगता हे फक्त तोप्यो घालपाचो प्रयत्न. इट इज अ क्रुअल पॉलिटिकल जोक ऑन गोंयकार. पाना पुसपाचो प्रयत्न. And Vasco, that Dabolim that was a ghost airport, soon you will see Vasco to be a ghost port, ghost town. हे करपाचो प्रयत्न जो पडा हांव मागता की I know that this is something that is in the interest of all the Goenkars, and we have to together make sure that je pod ye payli swater we request that we have to get that appointment. After the email being sent, the tweet has been deleted. So what is factually correct, the party president has also written to the railway minister, and we request the chief minister that do not keep the people of Goa basically do not ye pod to korpak sotta.
ह्यो सगल्यो जे पण फोडाश्यो माताय हे फोडाश मारप म्हाका दिसता वी आर प्लेइंग विथ आवर फ्युचर जनरेशन. लेट अस नॉट प्ले विथ दॅट अँड लेट अस नॉट कन्वर्ट वास्को इंटू अ गोस्ट टाउन. त्या बद्दल म्हाका एकूच सांगपाचें आसा की जे कोल हँडलिंग जाता तेचेर आमी खुबशे विस्तारान इश्यू घेतल्या. आमी कलेक्टराक लेटर केल्या आनी तेचे कडेन कंप्लायन्स रिपोर्टूय मागला. जाल्यार अडानीचेर इंडोनेशियन थर्मल कोल हँडल करता तेचेर तो लोकांक जो वास येता जेन्ना ते मिक्सराचेर वयता कन्वेटराचेर तेन्ना इट इज स्प्रेड ऑल ओवर वास्को सिटीन आनी मुर्मुगांव तालुका आनी लोक अक्षरशः लोकांनी सांगलें की तो स्मेल इतलो बॅड जाता की तांकां हेडेक जाता, तांकां न्हिदूय पडना म्हणटा रातची. आणि इट इज गोईंग टू स्पॉयल दीस इन्वायरमेंट इन वास्को मुर्मुगांव तालुका. जाल्यार तेचेर हांव विस्ताराचेर सांगूंक शकता की आमी एक मागलें तेंचे कडेन अंडर आरटीआय तेंच्यांनी आमकां कोल तेंच्यांनी एअर मॉनिटरींग एअर पोल्युशन मॉनिटर करता जेर एक विस्तारान दिली विकली आनी ते मॅन्युअली करता म्हणटा ते. जाल्यार वी हॅड फावंड इट दॅट की थिंगा कोल पोल्युशन तेंच्यान सांगलें की connected to the GP survey past report indicate that the PM10 level have been found to be highly in the Murugaon Potras area. PM10 indicates that particulate matter in the air with a diameter of 10 micrometer. This particular inhale and can be enter in the lungs potentially causing health problem. ते इतले सबस्टन्स असता सूक्ष्म हितून असता की ते तुका जशें तुवें ऑक्सिजन घेता तशें तुजें एअर हितून ट्रान्सफर जावंक शकता. And when it goes into your body, they are going to destroy your lungs. तुझ्या ब्रेनाक इफेक्ट जाता, तुझ्या हार्टाक इफेक्ट जावंक शकता. दॅट इज वाय जेन्ना कोविडाचो इश्यू जाला तेन्ना मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅज बीन गिवन मोर डेथ, लोकांचे डेथ जाल्ले आसा. जाल्यार त्या इश्यूचेर ही गंभीर इश्यू आसा आनी मुर्मुगांवच्या लोकांक तेंचो MLA आनी वास्कोच्या MLAनी काल सांगला की कोल कांय इफेक्ट जायना, फालीं कोलाचेरूच उलयता. आतां GSW तेंच्यांनी सांगलें की डोम हाडला म्हणून. बट टू टेल यू एक्झॅक्टली इवन GSWचे तेंचे ऑफिसर सांगता की डोम हाडल्यान आमी वी कॅन लिटरली कमी करू शकता, पण दे आर नॉट सेइंग इट इज स्टॉप. पयर चीफ मिनिस्टर स्वतः येवन सांगून गेले की आप इधर डोम आया है, इधर एयर पोल्यूशन अभी आप लोगों को नहीं होएगा. त्याच्या फाटल्यान दुसरं दाजीन सांगलेलें आसा की ह्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता की तुमी स्वता जाल्यार आमी येता तुमच्या वांगडा की ओपन आमी डोम पळोवया. इट हॅज बीन ओपन इन ऑल सायड आनी जेन्ना तेंचेर ते काम चलता तेन्ना इट इज फ्लोईंग इन ऑल सायड इन अ डिफरंट डायरेक्शन. जाल्यार हेचेर आमी कंप्लिटली निशेध करता आनी मुर्मुगांव तालुक्याचे लोक अशे ओगीच रावले न्हिदलेले ना आसा, ते जागृत आसा. आनी आय रिक्वेस्ट मुर्मुगांव तालुका आनी वास्कोच्या लोकांक की इट इज टायम टू कम टुगेदर आनी हॅव स्टे आमी टुगेदर एजिटेशन करपाचें आसा आनी कोलाच्या अगेन्स्ट काम करपाची गरज आसा. थँक्यू. हांव एक्चुअली आतां जाता कितें की जे रुटार पळय लोक एफेक्टेड आसा न्ही, ज्यांची घरां मोडटा किंवा तेच लोक बाबडे थंय आवाज करता. गेल्ले फाटली 7-8 वर्सां आमी पळयलें की स्थानीक जे लोक इफेक्ट जातात तेच. हांव सगळ्या गोंयकारा कडेन तुमच्या मार्फत अपील करता. आज हो इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओन्ली वास्कोचे लोक किंवा मुर्मुगांवचे तालुका किंवा त्या रुटार रावपी सगळे लोक, रायट फ्रॉम माजोर्डा टू मडगांव टू कुडचडे टू कोले टू मोले. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आज एकठांय जावचें पडटलें. कित्याक जर तर कोल हब म्हूण जालें जाल्यार गोंयची आयडेंटिटी वतली. ट्युरिजम म्हणटा तें बंद जातलें, मरीन लायफ काबार जातलें. सो म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी आमी हांकां तेंको दिवचो पडटलो. हांव सगळ्या कडेन मागता की जर तर पिपल्स पावर इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी, जर तर लोकांनी जर तर निर्णय केलो की जे BJPचे सरकार जे आज निवडून आयला ते गोंयची नाशाडी करता, जाल्यार म्हाका दिसता लोक 2027 एकठांय येवन ह्या BJPच्या सरकाराक म्हाका दिसता भायर उडोवचे पडटले. आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे ट्रेजरर बाब ऑरवील हे आठवड्याक म्हाका दिसता 3 दीस तांकां पुलिसा कडेन झगडचें पडटा, ते RVNL कडेन झगडचें पडटा आनी तो कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन झगडचें पडटा. आतां मुख्यमंत्री आज मेरेन थंय येवना मरे. गोवा पुलीस कोणाक राखपा आसा? हे RVNLचे कॉन्ट्रॅक्टरांक राखपा आसा काय गोंयकारांक राखपा आसा? होच आमकां प्रश्न कळना. आमचे जे नवे खासदार जाले तांणी तुमी पळयला की पार्लमेंटाच्या प्रत्येक सेशनान ताणें हो विशय काडिल्लो आसा. एव्हरी असेंब्ली सेशन फाटले तुमी 3 वर्सांचे जर काडून पळयत जाल्यार गोंय राज्याच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान एव्हरी सेशनाक ह्या सरकाराक रिगार्डिंग कोल वी हॅव आस्क्ड क्वेश्चन्स अँड वी हॅव ग्रिल्ड देम, वी हॅव पुट देम टू द वॉल. मुख्यमंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ताणें बंडलां मारिल्लीं आसा लोकांक, सेइंग दॅट
50% ऑन दॅट ग्रीन सेस पळय तो उलयलो रिकवर केला म्हणून. पूण ताचे आन्सरां जर पळयत ताणे पयशे कोणा कडल्यान घेतल्या? पेट्रोलियम कंपनी ज्यो आसा, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हांणी 100% पयशे फारीक केल्या. सो तो आंकडो घेता आनी सांगता की आपूण पयशे रिकवर केले. पूण खळे जे पळय कोल हँडलिंग करतात, JSW आसतलो, अडानी आसतलो, वेदांता आसतली, ऑर सम स्मॉल प्लेयर्स हू आर गेटिंग द कोल, ते फक्त 10% फारीक करता आनी सांगता वी हॅव गॉन टू अपील. बट देर इज अ क्लियर कट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वेर सुप्रीम कोर्ट इज आस्क्ड टू कलेक्ट 50%. ह्या सरकाराक स्पायन ना तांचे रिकवर करपाक. म्हाका एक सांगा, लायट, उदक आणि कन्सेंट टू ऑपरेट हे कोणाकडे आसा? हे राज्य सरकाराकडे आसा. बंद करा मरे तांचे इलेक्ट्रिसिटी बंद करा, तांचे उदक कनेक्शन बंद करा, तांचे कन्सेंट टू ऑपरेट रिवोक करा. सांगा पयलीं पयशे फारीक कर, मागीर कितें आहा तें चालू करा. सो दीस शोज दॅट द गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट इज इन कनायवन्स विथ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट एंड डुईंग ऑल दीस थिंग्स. कमिंग टू युअर पॉइंट, 2022च्या मॅनिफेस्टोन वी हॅड क्लियरली रिटन इन आवर मॅनिफेस्टो की बाबा आम्ही गोंयान कोल हब जावपाक दिवचे ना. वी स्टील स्टँड बाय इट. 2024च्या आमच्या लोकसभेच्या मॅनिफेस्टोन ते आशिल्ले आणि अवश्य हांव गोंयकारांक एक आश्वासन दिता, 2027 काँग्रेसीचे सरकार येतकीच वील मेक शुअर दॅट वील नॉट टर्न गोवा इंटू अ कोल हब. Thank you for coming. Now what the railways have told, ki this thing is not for tourism, but this we knew long along. 10-15 वर्षा पहिले आमकां खबर असले की this is for coal transportation, not for tourism, and people of Kasarli, Majorda, they are fighting for the last 10-15 years for the houses, lands and all. But now they themselves have admitted that it is for transportation, not for tourism. And suddenly, and now Vasco also, you must notice, airport is gone. So railway station is almost 3-4 train, and Vasco has become like a ghost town. Means there is no business, nothing. It has become a big coal hub. आणि आम्ही वास्कोचे लोक, it is for that कोलाचे जे डिजीजीस घेवपाचे आमकां कांयच फायदो ना. जस्ट डिजीजीस घेवन हे ते करून हे करपाचे. आता they have admitted, and one more thing now, suddenly आमचो वास्कोचो MLA, he has commented on the Parrikar, that he is telling that Parrikar double tracking करूना because of funds. अरे, and one more thing, 3 वर्ष झाले आणि ते दाजी सरकार केन्ना अबाउट कोल पोल्युशन पळोवना. आय ऑलवेज सी इन दोज फोटो ऑप्स, ते गटर, तो पेवर आणि ट्रान्सफॉर्मर आणि बारीक बारीक कितें गरज आसता तो. समटायम्स आय फील ही इज द काउन्सिलर मोड ओनली. ही इज फॉरगॉटन दॅट इज एन MLA. व्हडले प्रोजेक्ट केन्ना हाडना तो. आनी ही इज कमेंटेड ऑन Parrikar. Parrikar इज अ लेजेंड. तेका जाय जाल्यार तो डबल ट्रॅकिंग न्हू. इफ यू रियली फेल्ट दॅट डबल ट्रॅकिंग वॉज गुड फॉर गोवा अँड गुड फॉर ट्युरिझम अँड ऑल फॉर गोवन स्टेट, तो डबल ट्रॅकिंग न्हू, तेजे कडेन इतली कॅपॅसिटी असली तो ट्रिपल ट्रॅकिंग करपाचो जाय जाल्यार. ही इज सच अ पोटेन्शियल गाय. दीस गाय इज कमेंटिंग ऑन हिम की तेजे ते फंड्सा खातीर तेणी केला. दीस इज व्हेरी रॉंग. सो दॅट इज वन थिंग. अच्छा, वन मोर थिंग आय वॉन्ट टू टेल यू की जो कोल जो येता न्हू हिंगा, even the coal 10 million ton or 15 million ton, even 10% is not being used in Goa. This full coal is being transported to Karnataka, Maharashtra, Hospet, Bellary and all those states. So why are we bearing the cost of these people of those states? Why we have to bear? They're getting it in Mormugao and all that coal through the interiors of Goa, it is going to Maharashtra, Hospet, Bellary. Why we are bearing the cost of that? Why they are not developing the ports of Karwar port ha, Mangalore port ha, Raigar port ha, आणि ते सावंतवाडी थंय आणि कितें port ha? You develop your ports now. Why आमकां कित्याक त्रास कोलाचे दिला तुम्ही? So something the Goa government should do की हे जे it has, see, Mormugao has some natural thing that the depth and all is there. That's why the ships come, but they have to do something. Ki we should not bear the cost of this coal thing when we are not using coal. Hardly 10% is used, 90% is being used there. So they should do something that they develop their ports there and the coal let it get developed from there only. So the government should do something about it. And one more thing I want to, this port which is there and which has got 10-11 berths, develop into a cruise terminal. Why coal? Develop into beautiful like Singapore, Dubai, cruise terminal, borrow the cruise beautiful Galia, so that it complements our tourism thing. Both the things of the tourism is atle, cruise terminal atlo. We should do some, I think we should put in the manifesto also of the Congress in the 2027 की we will एक कोल सारखे कमी करपाचे, बंद करपाचे, जाल्यार बंद करपाचे, सारखे लिमिट and minimum करपाचे. Get non-polluting products like container cargo करा, pharmaceutical हाडा, granite हाडा. There are a lot of non-polluting products which you can bring.
ऑलवेज थंय आसा ते कोल जिप्सम बॉक्साइड विच इज बँड ऑल ओव्हर ते हिंगा हाडटा ते सगळे बिकॉज ऑफ वॉट एव्हर रिजन दे ब्रिंग. So we should do something that I put it in a manifesto suggestion. We make it a big, beautiful cruise terminal, and it helps us in tourism. Thank you. गोंयान थोड्यो लायक नियाजीन सांगले गोंयान जो कोळसो येता न्ही तातूंतलो नॉट 10 आय थिंक हार्डली 7% इज फॉर द गोवन कन्झम्पशन. गोंयान जे पीग आयरन प्लांट रोलिंग मिल आसा ताका कोळसो जाय. अरे कितलो चलाव करा मरे तुम्ही. Why the coal which is going to Karnataka, Goans have to suffer. Now he showed that the PM material which is less than 10 is directly causing lung disease because you are inhaling ते वाऱ्यान आसता पळय न्ही बिलो 10 PM ते दिश्टी पडना तुका ते इनहेल जाता ते भितर होतकीच तुमकां लिमिटान कोळसो जाय लिमिटान न्ही जो गोंयाक जितलो वी डोंट वॉन्ट टू किल द इंडस्ट्रीज आर देर इन गोवा हार्डली लाखांनी तो 2 लाख 3 लाख आयलो जाल्यार ते फॅक्टरी चलता तांकां मिलियनांनी नाका. गोंयान ज्यो रोलिंग मिल आसतल्यो गोंयान जितले पीग आयरन प्लांट आसतले तांचे सगळ्यांचे जर कॅल्क्युलेट केले आय थिंक इट विल नॉट एक्सीड मोर दॅन 5 लाख टन्स ऑफ कोल. हांगा सध्या आता फॉर एक्झाम्पल आता मुख्यमंत्री सांगता विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान कितें सांगलें की मुख्यमंत्री सांगता की आपूण कॅप घालतलो. हे तो तुमच्या मिडिया मुखार उलयलो. अरे कसले कॅप घालतलो जेन्ना JSW 5 मिलियन टनाचे तुम्ही कन्सेंट टू ऑपरेट दिले ताणे 10 मिलियन हाडले. तुवें दिल्ले परमिशन ताणे वायलेट केले. वायलेट करून तुम्ही आता रेग्युलराइज केले म्हटल्यार तुम्ही कितें सांगता की तुम्ही या चोरी करा वायलेट करा आम्ही मागीर रेग्युलराइज करता. हें चल्लां सध्या. दीस गव्हर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द क्रोनी कॅपिटलिस्ट. गोंयान कोळसो केन्ना आयलो काँग्रेसीच्या टायमार आयलो कितलो आयलो इट वॉज हार्डली विथ 5 मिलियन. होच मनोहर पर्रीकर अरे ह्या तू बारीक हिस्ट्रीन वचून पळया काँग्रेसीचो सरकार आनी कितें म्हूण उडयलो सांग म्हाका. गोंयान आमी कोळसो हाडलो. मनोहर पर्रीकर इज देर ऑन रिकॉर्ड. तो व्हिडिओ आमच्या हँडलाचेर वचा आनी पळया. ताणें सांगला मरे की 2 कंपनी म्हणटा तो थंय ब्रायब दिता आनी हे गोंयान कोळसो हाडपाक परमिशन दिता. आतां 14 वर्सां जालीं तुमची डबल इंजिन आनी करा मरे बंद काडा मरे भायर कोण ते 2 कंपनी पळय ब्रायब दिता ते सांगा. पूण तुमच्या काळा भितर तुम्ही ट्रिपल हे वाडयले. 43 को ते आता जे नवे इसी पळय मेळ्ळा ताणें सांगले पळय जुलय 2025 जी इसी मेळ्ळ्या न्ही फॉर JSW इट इज फॉर 15 मिलियन टन्स. ताजी कन्सेंट टू ऑपरेट 5 मिलियन टन आशिल्ली 3 पटीन तो वाडयता. दुसरे जे डिपनिंग ऑफ चॅनलाचे जे पळय जालें व्हडलो बोवाळ जालो तुम्ही आशिल्ले सगळे 2017 पब्लीक हियरिंग जालें ते आता ताका इसी ग्रांट जाल्ली आसा. डिपनिंग ऑफ चॅनलांक इसी ग्रांट जाल्या. एक वेसल जी येतली पळय ती 2 लाख टन ताणें सांगलें केप सायज वेसल. केप सायज म्हणजे 2 लाख टन कोळसो घेवन येतली एकाच फावटी. सो ही नाशाडी कोणे केली. जर तर हे सरकार जर तर खरेंच गोंय राज्या लागून काम करताले जाल्यार तुम्ही ते इसी ग्रांट करपाची न्ही. वाय डिपनिंग ऑफ चॅनल इज रिक्वायर्ड. वाय द चीफ मिनिस्टर कित्याक आदलो मुखेलमंत्री सांगता की गोंयान कोळसोची गरज ना. गोंयान सिंगल जो ट्रॅक आसा दॅट इज सफिशियंट बिकॉज इट इज एक्चुअली सफिशियंट. 2 ट्रेन चलता मग दिसा पॅसेंजर ट्रेनी 2 चलता. आता तो मुख्यमंत्री सांगता आम्ही टुरिझम वाडयतले. वंदे भारत कित्याक घालूना त्या रुटार घाल मरे वंदे भारत. वर लोकांक हंपी दाखय कर्नाटकाचे बाकीचे सायट्स दाखय आंध्राक वर फुल देशभर वर. तुम्ही वंदे भारत घातली कोकण रुटाचेर वेर इट इज ओनली सिंगल ट्रॅक. सो दीस शोज दॅट हे डबलिंग जे चल्ला इट इज प्युअरली फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन एंड नथिंग एल्स. अमित बाब कितें तरी आमकां पळयता की एक्टिविस्ट तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.